माय यूट्यूब फॅमिली कशा आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निदो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो हाय गाइस कशा आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निदो नाही उठाय 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 स्टोरी सांगत स्टोरी एक निदोयत आसा एक स्टोरी सांगया म्हणले आम्हाला ल्हान आसतना जाण मगो बाय म्हाका मग चड सारकी हेंची रेड्यांची रेडे जाण तूं बोयल रेडे तें सारकी उमेद सारकी कळटा तुमकां न्हू ल्हान आसतना घरा कडेन अशें करून बसून चोयतालो तेंकां राव रेडे कित्याक सांगता सो हांव जाल्लो बेनावली ओके हांव सारको जाल्लो बेनावली आनी बालतीमूय म्हगेलो बाणाले जाल्लो ओके सो हांव आनी म्हगे भयणी थिंगा जाल्ली दोगांयनी आनी मामी थिंग काजा जाल्ली हूंय बेनावली काजा जाल्ली आनी डॅडी बेनावली रावतालो कळ्ळें तुमकां आमी भाड्यान रावतालीं थिंगा आनी डॅडी एक्चुली नोताचो कळ्ळें तुका डॅडी नोताचो सो डॅडी ल्हान आसतना कितें जालें ल्हान आसतना हेगे माय पाय मेली आसतली कळ्ळें तुका ल्हान आसतना माय पाय मेली ओके मागीर तेंगे तें राशी गोरो कितें खबर ना म्हाका हांवें केन्ना विचारना पूण थोडी जाणा हांव स्टोरी कळ्ळें तुमकां थोडी जाण ती सांगता सो ल्हान आसतना तेका ती घरां कितें काय मारूंक कितें लागोली कळ्ळें तुका सो तेगे मामी आनी डॅडी मेल न्हू सो मारूंक लागोली तो गण पडोन येयलो पडोन बायसलो आनी थिंग कोणा फादरा मेळ्ळा आसतलो कळ्ळें तुका फादरान काण तेका दवरलो आमगे थिंगा तेंगे थिंगा म्हणजे तेंगे इगोजीन दवरलो सो फादर कितू दीस म्हूण दवरतलो कळना तेका सो थिंग काण तेणें फादरान काण अंजुना धाडलो तेका तें जाणें तुमी फिलो फॉर्म जाणें व्हडलें सारकें व्हडलें घर लास्ट टायम गेलो आमी थिंगा विजीट करून गेल्लीं आनी बरें व्हडलें कळ्ळें तुमकां व्हडली गेट्स व्हडलें दुरीग अंजुना तें फिलो फॉर्म आनी तो थिंग मागीर काम करतालो ल्हान आसतनाच कळ्ळें तुका न्हू ल्हान आसतना थिंग काम करतालो आनी बरीं वर्स काड मुस तेणें थिंगा सो थिंग सो तो मागीर बेनावली कितें काय येयलो थिंग कोणें हाडलें तेका थिंग सो आण मागीर तो थिंग कामां लागलो मातशें व्हडलो जालो आसतलो सो बेनावली रावन थिंगा व्हडलो जालो कळ्ळें तुमकां थिंगा व्हडलो जावन मागीर सोयरीक जाली आसतली म्हगे मायको सोयरीक जाली आसतली कळ्ळें तुमकां आनी मागीर थिंग काजार जालें न्हू सो काजार जालें बेनावली मागीर थिंगा एक कडेन भाड्यान रावपा लागली धाकली अशी होंपी रावपा लागली कळ्ळें आनी बेनावली खूंय जाण तूं स्टॅनली बार जाण तुमी स्टॅनली बार पॅट्रीक दोरादो आमगे डायरेक्टर तेजे फाटल्यान आहा होंपी आतां ना आतां होंपी कळ्ळें तुमकां सो थिंगा आमी पॅट्रीक दोरादो आहा चोय ते फाटल्यान थिंग रावपा लागली ओके आनी मागीर थिंगा ती आमगे फॅमिली जाली सगळी कळ्ळें तुमकां सगळी फॅमिली थिंगाची आनी बेस्ट लोक आहा थिंगाचो चड बेस्ट सारको हेल्पफूल सारको आनी ल्हान आसतना भुरगे जायत थिंगा भुरगे सारके बाणाले आमगेले आनी जायत हेल्प करूं सारकें आनी आमी स्टॅनली बाराचे सारके चेरीस पाव खावपा कळ्ळें तुका तेंगे सा चेरीस पाव बेस्ट जाताले सारके मागीर कितें जातालें ते रावता चोय थिंगा आमी ऑपोजीट न्हू केन्ना हिंग जाणें तुमी बोयलां बी वताले बांदूंक आनी तेसो शेतांतल्यान देंवोन बाणालकार देंवोन ते रेड बी घेवन ते मरे थिंग इंकू वताले हूंय फेस्तान टू होली स्पिरिटाचे थिंग फेस्त जाता थिंग ते बोयल बी थिंग ते एक कडेन कितें म्हणटा सकयल बाजारां काय हय सकयल बाजारां थिंगा बोयल बी इंकू दोताले आतां दोनाय दिसत म्हाका कळना तें आनी तेजो म्हाका उमेद सारकी आनी हांव म्हणटालो सदां व्हडलो जावन म्हणटा एक बोयल घेतलो सारको आनी म्हाका धाडयतालीं सगळीं तूं बोयल घेता कितें रे म्हूण कळना तुका अशें मागीर धाडप मागीर केन्ना वयताले घेर बीन चोवपा ल्हान आसतना वयताले थिंग शेतां जातालीं थिंग घेरां पूण वयतालें हांव केन्ना वयतालो चुकोन वयतालो डॅडी बारा आनी मागीर थिंग मागीर वयता हांव मागीर फेस्ता बी वयतालीं आमी रेड घेवपा उमेद आहली
मागीर येवंक ना रेडो पूण कित्याक लागून सोदता थिंगा लोक बेस्ट सारको बेनावलींचो आमगे बाणाले कळ्ळें तुका सो आनी एक दीस मरे डॅडी हूंय राती कोडे अशें करून हांव ल्हान आहलो आनी भुरगे आसतले सगले जायते आसतले कित्याक मागीर सांगता म्हाका कळ्ळें तुका डॅडी कितकाय कामाक गेल्लो आसतलो रातीचो राती हिंगा मडगांव कामाक गेल्लो आसतलो आनी राती येता आसतो तो म्हणजे घार येता आसतलो मागीर तो मरे तेदूस येयलो ना कळ्ळें तुमकां तेदूस येयलो ना आनी येयलो ना मागीर बोवाड जालो रे येयलो ना म्हणून कळ्ळें तुमकां बोवाड जालो खंय आमकां बाय बोवाड जालो खंय आनी मागीर थिंग भुरग्यांक सांगिल्लें कळ्ळें तुमकां अशें सगळे भुरगे गेले कळ्ळें तुका न्हू मडगांव सोदूंक गेले खंय सारके आमगे बाणालीचे सगळे भुरगे गेले सारके इतुले पोरे सारके आनी सगळे मागीर सोदून हाड खंय एक बरो माल मसता थिंगा कोणें कळ्ळें तुका हिंगा मडगांव कोणें माल खंय सारको आनी रोगतां शिवर आनी मागीर सगळ्यान मागीर मेण मागीर हाडमुस तेका इतलो लोक बरो थिंगा सारको बाणालीचो ओके सारको आदरा रोकडो पावतालो सारको रोकडो पावतालो जाणटो रोकडोच आनी जाप बी करून बेस्ट सारको चोडो बेस्ट सारको आनी मागीर बरो आहलो एक कोट बी तशें करून बरो आहलो थिंगा लोकांलो बीन ओके आनी मागीर थिंगा खेळटाले आमी वॉलीबॉल बी खेळटाले वॉलीबॉल खंय तें थिंगा ग्रावंड आहलो धाकलो वॉलीबॉल खेळटाले फादर येतालो फादर सावियो येतालो फादर साविको वेस्पा चतक कितकाय आसताली कळ्ळें तुका सो तो ते इगोजी आहलो बेनावली इगोजी आहलो कळ्ळें तुमकां सो फादर सावियो येतालो हेडो बाडो हेडो जायते आहले फादर थिंगा हेडो येताले थिंगसो स्पेशल हिंगा येताले हेडो येताले मागीर ही स्टोरी मुगेली ती धाकलीशी तुम म्हणटली हांव आंबेल कितकोन पावलो काय म्हूण कळ्ळें तुमकां सो आंबेल पावलो कितकोन आम रावतालीं हिंगा भाड्यान रावतालीं कळ्ळें तुका आमकां लुगार बी कांय ना तेदो मागीर मामी मागीर भायर वोसोन मागीर तेन मागीर कितें केलें मागीर लुगार गेलो आपणागे भांगार इंकिलें भांगार इंकून इतुले त्रास काडले आमगे मायन तें भुरग्यां लागून कळ्ळें मागीर तेन मागीर लुगार गेलो धाकलोसो मागीर धाकलो लुगार घेवन घरूय काडलें तेन आपणें पोस्टाचें घर काडलें जायत बायल अशें करून कोताय जाण तूं रिस्पेक्ट मुगे मायक कळ्ळें तुका आतां तेन लुगार गेल्लो भांगार इंकून मागीर घर काडलें आतां आमकां रावपा मेळ्ळें तें घरान देव बरें कर म्हणटा तुका मागीर सारकी मोगा ती मुगेली सारकी मोगाची न्ही आनी आतां बड्डे येवपा आहा ती येयली 1 तारखे बड्डे कळ्ळें तुमकां 1 तारखे बड्डे सेप्टेंबरा 1 तारखे बड्डे म्हागेली सो ह्या खबर ना कितें कोताय ती घरा कडेन पूण कोतलीं मुटाय अशें सेलिब्रेशन म्हणजे धाकलें कोतलीं कितें मुटाय अशें ओके चल मागीर बरें करून ओके गॉड ब्लेस यू तुमकां मोग आसूं आनी आज कोणाले हॅपी बर्थडे आहले हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी कोणाले वेडिंग एनिवर्सरी आहले हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी मोग आसूं ओके मोगान रावया मोगान भोंवया आनी राव आनी म्हळ्यार कितें आनी म्हळ्यार सांगता म्हाका मरे पयर कोण जातालो तुमी गोंयकार खंय कित्याक हेट कोताय खंय भायल्या लोकांक कळना तुमकां आवटसायडरांक कळना तुका हांवें कितें म्हणलें काय बाबा हांवें म्हळें हेट कोताय चोय म्हळें फर्स्ट थींग म्हळ्यार आमी सुसेगाद कळ्ळें तुका आमी सुसेगाद गोंयकार आमकां पीस जायो आमकां सुसेगाद रावपा जाय ओके भायले येताय तेमी पयले स्टार्ट घेवपा प्लॉट घेवपा स्टार्ट केलें घर घेवपा स्टार्ट केलें ती मार्गे घर घेवपा स्टार्ट केलीं तेजोनसून ती रेट वाडोवली कळ्ळें तुका न्हू दीस इज आनी हो एक पॉयंट आहा मागीर भायर सोन येताय चिंतप कितें भायर सोन येवन तेका सांगिल्लें तुमी चिंताय म्हळ्यार हिंगा सोरो सवाय तेका हिंग पिवोन सारकें मजा कोतले आनी वयतले म्हूण तें पूण तुम सारकें दोस कोन्न वयताय म्हूण गोंया ओके येयले म्हणटरी तो पॉयंट सांगिल्लो तेका हांवें आनी प्लस हांवें तेका सांगिल्लो तुम कितें हें कचरो हें तें हांवें चोयनाय म्हणटाय तुमचे सार मेडसान कोण वयताय म्हणटा वयताय आनी प्लस तुमी ते पानपोटी हाताय हें हाताय आनी ते थिंगा तू कोताय तें म्हणल्यार लोकांक लायक ना कळना तुमकां
जायत सांगिल्ले तेका जायते पॉयंट सांगिल्ले कळ्ळें तुमकां उडीक आसनाय तें म्हाका तेका सांगिल्लें अशें म्हूण तो म्हाका जातालो तुमी कित्याक हेट कोताय काय म्हूण हांवें म्हणलें जायत रिजन आहाय हेट करपाचें कळ्ळें सारकें हेट कोनाय म्हणलें तेका कळ्ळें तुका जायत आहाय आवटसायडर हांवें म्हणलें तें थोडे पॉयंट्स आहाय तेश कोन्न कळ्ळें तुमकां सो तुमकां कितें दिसोता सांगो कमेंटां सांगाय कितें सांगो जावं कितें इसरोल जाल्यार तेका सांगपा ओके सो एक लागून हांवें म्हणलें तेका सांगिल्लें अशें म्हूण चल मागीर बरी करून ओके चल गॉड ब्लेस यू तुमकां मोग आसूं तुमचो मोगाचो मारयो देव बरें कर म्हूण तुमकां सगळ्यां मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.